बाब सकाळी तुमचे एक पायट आमी पळयले आनी तातूंत तुमी अशें उलयल्यात की जे आयज सीएम येवपाक आसा पेडण्यान म्हजें घर योजनेचें इन्फॉर्मेशन दिवपा खातीर तुमी अशें उलयल्यात की म्हजें घर योजनेचे हांगसर कांयच उपयोग ना म्हणून एकंदर कितें विशय आनी कितें सांगूंक सोदता तुमी? खरें म्हणजे म्हजे घराचें हांवें स्वागत केलां. ॲक्च्युली आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याचे त्या बाबतीत खूप स्वागत केलां, पण पेडण्यासाठी त्याचो उपयोग कितें ह्यो प्रश्नचिन्ह आसा. कारण आमची जी पेडण्यान जी घरां आसात ती मॅक्झिमम भाटकारांच्या जाग्यान आसात, तशेंच देवस्थानाच्या जाग्यान आसात. जे आमच्या मुख्यमंत्र्यान हाडला प्रपोजल कितें आसा, गव्हर्नमेंट जाग्यान ज्यांची घरां आसात ती लिगलायज जातली, तशीच कोमुनिदाद जाग्यांचेर ती लिगलायज जातली. खरी म्हणजे ही बरी खबर, हांव ना म्हणना, पण हे दोन्ही म्हणजे सरकारी जमिनी, सरकाराच्या जमिनी तशीच कोमुनिदाद ही फार कमी प्रमाणात आसात. कित्याक कोमुनिदाद एरिया म्हणटात ते आमचे इब्राहिमपूर हळर्णा सायडीकूच आसा, बाकी कडेन नाच. बाकीच्या एरियान जर आसा म्हणजे सरकारी हितूर तर व्हेरी रेअर आसतली, म्हाका चड आसची ना, म्हणून त्याचो आमकां खरो उपयोग ना. ताका लागून मुख्यमंत्र्यान मुद्दाम लक्ष घालचें की ही देवस्थानांत जी जागा ज्या जाग्यान घरां आसात ती अधिकृत करची, ही म्हजी मागणी आसा. तशीच भाटकारांच्या जाग्यांनी खूब जाणांची कुळ मुणकारांची घरां आसात ती अधिकार खरं म्हणजे कुळ मुणकाराचो जर प्रश्न जर ह्यो क्लियर करीत जाल्यार हयसरच मॅटर क्लोज जातलो. सरकारान ही बरें कितें तरी हाडलां, तातूंत ही थोडी दोन एन्डोर्समेंट घालची जेणे करून आमच्या पेडणेकारांक ताचो फायदो जावची, ह्या अपेक्षेनूच हांवें हें म्हटलें. आता तुम्ही म्हटल्यात न्हू की पेडण्यान म्हजें घर योजनेचे कांयच उपयोग ना म्हणून, तर आयज सीएम येवपाक आसा, सीएमाच्या फुड्यान हो प्रश्न तुमी मांडटले ते कशें? खरें म्हणजे आयज सीएम येता आनी तेंचें आमी आयज स्वागतच करतले. हांव आयज प्रत्यक्ष वचपाची म्हाजी इच्छा आसा आनी वयतलो, म्हज्या वांगडच्यांकय घेवन वयतलो. कारण हिची गोश्ट खरें म्हणजे आयज जी आमकां गरज आसा, स्पेशली जे देवस्थान जमिनीन घरां आसात आनी तशेंच भाटकारांचे म्हणजे कुळ मुणकाराचो जो इशू आसा ह्यो सांगून आमी आमच्या सीएमाच्या नजरेक हाडून दितलो. आनी म्हाका खात्री आहा ते कितें तरी हेचेर विचार करून ह्या जी एक तेंच्यांनी गॅझेटेड केलेल्या तितून हे भितर घालून ते आमकां खुश करतले, पेडणेकारांची आमची घरां लिगलायज करतले हेची आशा. खरें म्हणजे हे काम आमच्या हयसरल्या आमदारांक करूंक जाय आसलें, हे नजरेक हाडून दिवंक जाय आसलें सीएमाच्या पेडण्यान हे इश्यूज आसात म्हणून. हे जर आमदारान जर नजरेक हाडून दिलें जाल्यार कदाचित आयज सीएम आयच्या आयजच सोल्युशनूय दितलो आसलो. सो एनी हांव तुमच्या माध्यमातर्फे आमच्या ह्या स्पेशली हांव सीएमाच्या नजरेक हाडून दिता आनी ह्यो आमचो जो इश्यू आसा तो सॉर्ट आउट करचो हीच तेंच्या कडेन म्हजी प्रार्थना आसा. सर म्हाका एक सांग, हे भाटकार जे आसात भाटकारांक विश्वासान घेतलेले ना ह्या सरकारान. खरी म्हणजे भाटकारांक विश्वासान घेवंक जाय आसले. हांगासर गोंयांत पेडण्यान हे देशप्रभू भाटकार आसा, त्याच्या बद्दल कितें पळय, हांव ह्या बाबतींत जास्त उलोवंक सोदिना. सरकारान जो कितें विचार केला तो बरो आसा, कित्याक प्रत्येक मनशाक घर हें आसूंकूच जाय. ज्या मनशाक घर ना ताका तेची रियलिटी कळटा. सो प्रत्येक जर गोंयकाराक जर कित्याक दिसान दीस फॅमिली वाडलेली आसता, एकच घर काय पावना. सो जाय आतां त्याच्यासाठी जर कुळ मुणकाराचो जर प्रश्न जर आमचो सरकार सॉर्ट आउट करता जाल्यार भाटकाराक सुद्दां म्हाका दिसना व्हडलो इश्यू येतलो आनी ते ताका सहकार्य करतले हेच्या बद्दल विश्वास आसा म्हाका. राजन बाब, खंय तरी सामाजीक स्कीम आसा ती खंय तरी स्पेसिफीक कमीदाद तुमी आतां म्हणटा सामकेंच कमी आहा पेडण्यां तालुक्यान, हांगा चडशी भाटकारशाही आहा, तरी ह्या तालुक्यान सीएम येवन मिटींग घेता तेच्या बद्दल कितें म्हणणें आहा तुमचें? ना, खरें म्हणजे सीएमाक आमी वेलकम करतात. कित्याक जाणा आमचे प्रश्न आमकां मांडूंक मेळटले. आयज आमी थंय कित्याक वयतले आनी सांगतले, कित्याक ही नीड आसा न्ही. जे कितें ते आपले फॉर एग्जाम्पल ते आपली स्कीम घेवन येतात जाल्यार आमी आमची नीड लोकांनी सांगची, ही म्हाजी अपेक्षा आसा. अशें न्ही की ते मार्केटींग करतात म्हणजे दोनूय गोश्टी आमी आमचे प्रॉब्लमूय सॉर्ट आउट करूं शकता न्ही आयज. सो इट इज अ वेलकम. आय वेलकम सीएम ते जर आयज येतात आनी लोकांची ती गाराणी आयकून घेतले हेच्या बद्दल म्हाका खात्री आसा आनी ती सॉर्ट आउटूय करतले.